rise to the discussion on the general budget. Speaker sir, I would like to start with a saying by James W. Frick. He says, "Don't tell me where your priorities are. Show me where you spend your money, and I'll tell you what are your priorities." This is a perfect statement today for our Goa budget. कित्याक आमचें गोंयचें बजट जें आसा स्पीकर सर, तें हांसपाचें दांत एक आनी चापपाचें दांत एक. प्रायोरिटी दाखयता, पूण एक्चुअल देस्पेज हूंय केलो तो चोयल जाल्यार रे इतली पर्संट वाडयला तितली पर्संट वाडयला, पूण एक्चुअल देस्पेज कितली केलो जाता चोयल जाल्यार दे आर ऑलरेडी अनयुटिलायज्ड बजट आहा इतली वर्सांचें. टू स्टार्ट वीथ स्पीकर सर, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मॅनेजमेंट जे सेंट्रल गव्हर्मेंट आहा, सेंट्रल गव्हर्मेंट अलाउज स्टेट्स 3.5% loan on fiscal deficit. Out of that, 0.5% is for power reforms. But Speaker sir, sadly, our fiscal deficit is 4.3% of the GSDP for 2023-2024. Speaker sir, आमी सदांच लोन घेता तो आमगेलो सदांच सुबेज आसता, आनी लोन सुबेज आहा म्हूण मागीर आमगे जो देस्पेज आहा तो आमी देस्पेज अंडरस्पेंड करता स्पीकर सर. हें हूंय काय मॅनेज करपाक. सो हो रूट कॉज आहा स्पीकर सर, आनी हें आतां चलत आहा लास्ट 5 years ट्रेंड हें जायत आहा. सेम वे स्पीकर सर, कॅपिटल आउटले जी आहा, कॅपिटल आउटले स्पेंडींग जें आहा, जें गोंयचें बजट एस्टिमेट जें आहा द 5001 crore 5001 crore आहा, बट एक्चुअल बजट एक्सपेंस what is been spent for the financial year 2021-2022. Why I take 2021-2022 is because CAG report is out for 2021-2022. 2022 and 2023 अजून out ना. So if you see capital outlay spending जे हाँ -55% अंडरस्पेंड आहा, म्हणजे कॅपिटल जो बजट आचो स्पेंड आसा तो -55% आहा स्पीकर सर. हें हांवें स्टार्टींग म्हणलें तें प्रायोरिटी दाखयल्यो व्हडल्यो की कॅपिटल बजट इतली कोटी मोडले तितली कोटी मोडले, कितली मोडलां तें सांगपा जाय. चोय अंडरस्पेंड -55%. 5 years स्टॅटिस्टिक्स काडले जाल्यार फॉर कॅपिटल आउटले स्पेंडींग स्पीकर सर, 2015 to 2020 कॅपिटल आउटले अंडरस्पेंड is -54% ओवरऑल एवरेज. सो दीस शोज अस एक्झॅक्टली की आम बजट दाखयता एक, पूण देस्पेज करपाक आमकां तो जायना, कित्याक आम फकत दाखोवपाचो बजट आमगेलो. सो आमगे हांसपाचे दांत एक आनी आमगे चापपाचे दांत वेगळेच आहा. रेव्हेन्यू रेसिप्ट्स. वॉट इज रेव्हेन्यू रेसिप्ट्स? रेव्हेन्यू रेसिप्ट्स म्हणजे जोड जे आमगेलो स्टेट जोडटा, पयशे जोडटा, ताका म्हणटा रेव्हेन्यू रेसिप्ट्स. सो हे रेव्हेन्यू रेसिप्ट्स एक 4-5 भाशेन आसात. सो ह्या रेव्हेन्यू रेसिप्ट्सांतल्यान पयशे जे येता, 100 रुपये येयले जाल्यार तितूंत तुले कमिटेड एक्सपेन्सीस म्हूण आसता. कमिटेड एक्सपेन्स म्हणजे सॅलरीज आसता आनी कितें आसता, सो पेन्शन आसता, ही सगळी कमिटेड एक्सपेन्सीस. पूण जोड कितली? समज 100 रुपया. तो हे रेव्हेन्यू रेसिप्ट्सांतल्यान जोड येता, आनी द स्टेट कॅन अर्न रेव्हेन्यू रेसिप्ट्स टू अ फिक्स अमावंट. म्हणजे स्टेट्स ओन टॅक्स आसता, स्टेट्स ओन नॉन टॅक्स आसता, आनी मागीर सेंट्रल टॅक्सीचा एक शेअर मेळटा. हे पाटीचो 2023-2024 बजट एस्टिमेट जो केल्लो आसा तो जावन आसा 20,228 crores इज आवर रेव्हेन्यू रेसिप्ट बजट. आउट ऑफ विच 72% म्हणजे 14,615 crore इज फ्रॉम स्टेट अर्निंग. आनी स्टेट अर्निंग म्हणजे हुंची ते स्टेट GST, सेल्स टॅक्स, वॅट, स्टॅम्प्स ड्युटी, स्टेट एक्सायज, हेजे वयल्यान आमी जोडले ते 14,000 कोटी. आणि 28% उरले 5,613 कोटी इज गोइंग टू कम फ्रॉम द सेंट्रल. पूण स्पीकर सर, आमी जरी तरी 2021-2022 पळयलें जाल्यार द डिफरन्स बिटवीन आवर बजट एस्टिमेट अँड रेव्हेन्यू एस्टिमेट आनी एक्चुअल वॉट वी स्पेंड -18%. म्हणजे आमी दाखयलें की आमी 100 रुपये जोडटले म्हणून, पूण जोडले 18 रुपये कमी. एक्चुअली आमी आमचे रेव्हेन्यू रिसीव जाले 18 रुपये कमी. म्हणजे आमी दाखोवपाक सोदताय की आमगेली सॅलरी 100 रुपया, पूण एक्चुअली अर्न सॅलरी इज 18 rupees लेस. So this is what is exactly what is happening for so many years, Speaker sir.
that we are unable to increase our revenue receipts, and the failure of this government is the government is not able to introduce नवे कितकोन revenue receipt generate करपाक जाय आनी हुंय plug in करपाक जाय पैसे हुंय चोताय हुंय SGST चोताय कोण ते कितकोन plug in करून state revenue हाडपाक जाय हे revenue receipts कितकोन वाडोवपाक जाय हो सरकार अजून पुसान प्रयत्न करना ना म्हूण mechanism in place ना आता revenue receipts जाले जोड समज 100 रुपया मोड committed expenditure मुडचे where we have to pay for salaries, pensions, interest, जो है त्यो 46% of our entire revenue receipts goes towards our spending. 46% मुझे salaries भी होता. Generally overall states सांगेला जोरी तर एक average काढ जाल्यार 54% पासून they are spending on salaries. आम 46% मोठा कित्याक because उरले ते आम कित्याक म्हणनाय why are we not increasing the salaries of our staff and all? इतली लोक आज सॅलरी दिना म्हणून वाटता बालरथ जे ड्रायव्हर आहा तेमकां 1.5 कोटी म्हयन्या वाडोवपाचो पॅरा टिचरींग बजट आहा 1.5 कोटी मायजू कितू वाडोवपाचो हे सगळ्या पयशे दिवपाक आमी सोदिनाय पूण आमगे स्पेस आहा वी गॉट मोर स्पेस वी कॅन गो अप टू 54% बी ऑन द एवरेज सायड ऑफ हाव अदर्स आर स्पेंडिंग बट दिस इज नॉट हॅपनिंग नाव स्पीकर सर अबाउट द GSDP GSDP मुझे ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट दिस इज लाइक द हार्ट आता गव्हर्नमेंट म्हणटा इंटेंड्स टू इनक्रीज द GSDP हाउ कॅन यू इनक्रीज द GSDP स्पीकर सर GSDP इज टोटली बेस्ड ऑन 3 मेजर कंपोनेंट्स आणि एग्रीकल्चर मॅन्युफॅक्चरिंग आणि सर्विसेस दीज आर द 3 कंपोनेंट्स एक GSDP जो जी स्टेटाची वाडटली जाल्यार आणि स्पीकर सर चोवपाक गेले जाल्यार पेंडेमिक टायमार लास्ट 5 years चोयल जाल्यार एग्रीकल्चर वॉज द ओनली इकॉनॉमी ऑल ओवर वेरियस स्टेट्स विच वॉज इन पॉझिटिव्ह म्हणजे एग्रीकल्चरान जे तूं पयशे घाता आनी जे तुका रेव्हेन्यू येतलो दॅट रिमेन स्टेडी एअर सर्विसीस जावं मॅन्युफॅक्चरिंग जाय कोविडा टायमार सगळे बंद पडले सो एवरीथिंग वॉज इन नेगेटिव्ह among the 3 major components which lead towards the economy but agriculture was there आणि आमगेलो गव्हर्नमेंट जोरी तोरी म्हणटा की वी आर गोइंग टू इनक्रीज आवर GSDP जाल्यार कितको न्हू बजटान वी आर शोईंग दॅट आवर एग्रीकल्चर बजट इज ऑलवेज लो आमगे बजट जो आहा एग्रीकल्चराचो आय थिंक इट इज ऑलमोस्ट लेस दॅन 10% फ्रॉम RE 731 crores to B 631 crores so when our agricultural budget itself is 10% low how are we going to increase the GSDP main component agriculture आम्ही एग्रीकल्चराची आणि पयशे घालपाची गरज आहा we have to invest more on agriculture next is about all these money which we are getting from central speaker sir ये एक सेंट्रल फायनान्स कमिशन म्हणा अँड दिस टायम 15th सेंट्रल फायनान्स कमिशन ऑलरेडी इन्स्टॉल जाल्ल्या पूण आमी गोंया 3rd फायनान्स कमिशन इन्स्टॉल केल्लें आतां 15th पावले सेंट्रलाचे आमी अजून 3rd केल्लें आमी तेजे फाटल्यान आनी केलें ना कित्याक केलें ना गव्हर्नमेंटान स्पीकर इज द गव्हर्नमेंट एबल टू टेल अस टुडे वाय हॅवंट यू एबल टू पुट अप अ स्टेट फायनान्स कमिशन इन प्लेस आणि इतली पाट तुगेले अंडरस्पेंडिंग जाता कित्याक तुकोडे कोण नाय मनीस तुका सांगपाक गायड करपाक सेंट्रलान स्पीकर सर सांगलेलें सेंट्रल फायनान्स कमिशन हॅड रिकमेंडेड टू गोवा स्टेट इन द year 2020-2021 or 2021-2022 that you have to put a state finance commission in place by 2024 that is financial year end 2024 March 31st आज जाली July 2023 still it is not in place and what will happen because sir if we do not do this which we have not done जाल्यार आमकां सेंट्रल फंड जो मेळटा जो सेंट्रल फंड आज आमी डिपेंडंट आहा ऑन आवर रेव्हेन्यू रिसीट्स हो फंड बंद जातलो स्पीकर सर वी विल नॉट गेट दिस फ्रॉम 2024 सो ताबडतोब I think we need to ensure that the state finance commission has to be in place it has to be correctly installed and they have to make sure how we have to take care of our finance and our budgets education speaker sir
एड्युकेशन इज द की कंपोनंट. खूब उलयले आनी सगळ्यांनी चर्चा केली. एड्युकेशना पयशे वाडयले, बजेटा पयशे वाडयले. बजेटा पयशे वाडयले ते दाखय नाका स्पिकर सर. कितली मोडली तुवें एड्युकेशनाचेर, हें गरजेचें लोकांक जाण जावपाक. तूं दाखयता कोट्यांनी, पूण मोठ कितली तें चोवपा जाय. सो मोठ तें हांव सांगत स्पिकर सर. 2021-2022 बजेट एस्टिमेट केल्ली गोवा गव्हर्मेंटान एड्युकेशनाक 3076 crores. मागीर रिवायज एस्टिमेट केली 3208 crores. पूण एक्चुअली कितले मोडले? एक्चुअली मोडले 2270 crores only, which is short by 938 crores educationak. Already our budget for education is less. कमी मोडटा आमी. NEP आहा, we are going to participate and making sure that NEP is to be enforced. आमी बजेट उण घालताय, वयल्यान 938 crores underspend, which is minus 30%. So the same people who are preparing the budget estimate of 2021 and 2022 are today saying they are preparing a budget for this financial year, which is 16% extra. एमचे विश्वास कितकोन दवरपाक जाता स्पिकर सर? हे इतली पर्सेंट एक्स्ट्रा म्हणून धाडटाय, बट एक्चुअली एमको कांयच ना. दे आर नॉट इवन स्पेंडिंग, दे आर अनेबल टू स्पेंड. सो हाव आर वी गोइंग टू एन्श्योर that this budget of 16% will going to be actually spend 4232.98 crore जो बजेट केल्लो आहा. आनी हो बजेट कितकोन स्पेंड जातलो स्पिकर सर? स्पिकर सर, एड्युकेशना पळोवपाक गेले जाल्यार आवर आंगणवाडीज आर इन अ मेस. तूं मुगे कोलवा येयलो, तूं मुगे बाणाल येयलो, कावेलोसीम येयलो, हे आंगणवाडी तुवें जर चयल्यो, ह्यो आंगणवाडीज आर नॉट एट ऑल, infrastructure is not at all ready. And same is the condition for all over Goa Anganwadi speaker sir. They are not at all ready for NEP, National Education Policy. Ye implement जावपा ह्यो आंगणवाडी ना speaker sir. They are not at all ready. So हो पयसो जो आहा speaker sir, हो घालपाचो गरज आहा. हांव म्हणटा तें speaker sir हे आउट जावपा जाय. हे जे बजेट पोर्ट्रेट करतले म्हूण जायना. 16% एक्स्ट्रा, 18% एक्स्ट्रा. ते मोडून आंगणवाडी सारको करपा जायो, तेजे रूफ सारको करपा जाय, तेजे टायल्स घालपा जाय, भुरग्यांक बांक सारको करपा जाय, तेका इन्फ्रास्ट्रक्चर अपलिफ्ट करपा जाय. हे पयशे मोडूं जाय. हे पयशे टिचरींचे मोडूं जाय स्पिकर सर. आज टिचऱ्यो ज्यो आहाय, आमकां टिचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम करपाची गरज आहा एज पर द फावंडेशन स्टेज. पूण आमी कितें म्हणटाय, 5-6 कितू आमचे कडेन इन्स्टिट्यूट आहाय आनी आमी म्हणटाय वी हॅव डन अ इंटिग्रेटेड टिचर्स कोर्स. वय, बट दॅट इज नॉट फॉर एक्झिस्टींग टिचर्स. एक्झिस्टींग टिचर्स 5 दिसा कितें कोर्स केलो आनी त्या 5 दिसान कोर्सान टीचर सगल्यो रेडी जाल्यो हाव टू टीच. सो वी हॅव टू डिरायव, वी हॅव टू स्पेंड मनी. हे बजेटांतले पयशे घालपा जाय एक्झिस्टींग टिचरींक. KG, KG1, KG2 न्यू पॅटर्न ऑफ एड्युकेशन कितकोन शिकयतलो, हो पयशे घालपाची गरज आसा स्पिकर सर. दिस इज द मनी वेर वी हॅव टू पुट फ्रॉम दीस. सो हितूंतले 4232.98 crore I am expecting that this budget will be spent by the government. हितू आनी अंडरस्पेंडिंग जावची शिरपणा. ऑलरेडी इट इज लेस मनी, बट हो पयशे मोडपाची गरज आहा. टिचर्स KG1, KG, KG2 दिस इज फावंडेशन. एक भुरग्या हें झाड जें आहा, ल्हान भुरगें वयर स्वता ABC शिकोवन, नंबर शिकोवन तें शिकता तें उत्ता. त्योच टीचर ह्यो आजून पसून गव्हर्मेंट पे रोलाचे नाय स्पिकर सर. दे आर प्रायवेटली पेड. KG, KG1, KG2 हो पयसो, हो बजेटा पयसो घायला तो ते टिचरी हारी करपाचो. इट शूड बी इन्क्लुडेड. इफ दीज टीचर्स आर नॉट हॅपी टुडे, 1+1 2 म्हणटाय ते सारकें करून जातलें. 1+1 11 जातो मागीर स्पिकर सर. मागीर फावंडेशनूय रॉंग जातलें. वाय? बिकॉज तूं टिचरी पगारूय सारको हारी कोना. स्पिकर सर, बजेट आहा तो बजेट आमकां स्पेंड करपाची कापोस्ताद आसपाक जाय स्पिकर सर. गोवा समग्र शिक्षा 54 टीचर्स एब्जॉर्ब करपाचो केन्नासो मागता. 2.85 crore per year. इतलो बजेट आहा, तुगे तो 16% 20% अंडरस्पेंड जाता. 2.84 crore नोटिफिकेशन कार्ड आउट रिलीज कर तेंगेले पयशे. 1.5 कोटी कार्ड ते बाल ड्रायव्हर आहा म्हयन्याक तेंगे 1.5 कोटी मल्टिप्लाय बाय 12 कर, ते रिलीज कर. इमिजिएट जाता स्पिकर सर. दीस मनी कॅन गो आउट. एको व्हड हें करपाक गरज ना. हेंगे पेमेंट क्लियर करया. एंड दिस इज हाव आय थिंक वी हॅव टू मेक शुअर दॅट आवर बजेट इज युटिलायज्ड. स्पिकर सर, सगळे बरें उलयले. आज हो सरकाराक हे सगळे आमदार जाले जाल्यार स्पिकर सर ते हॅपी.
फकत इव्हेंट करपाक क्लॅप मारताय, हो इव्हेंट बरो जालो, तो इव्हेंट जालो, सगळे इव्हेंटूच बरें आहा. बरें आहा स्पीकर सर, इव्हेंट करपाकूच जाय. आमगेले कॉन्स्टिट्युएन्सी 1-2 इव्हेंट केले टुरिजमान, बरें जालें, गुड. पर्पल फेस्टाची जायती चर्चा जाली, बरी जाली. इव्हेंट एक वेगळी गजाल, गुड थिंग. बट स्पीकर सर, स्पेशल चिल्ड्रन, डाऊन सिंड्रोम चिल्ड्रन हे जे आहे, बिसाइड्स इव्हेंट संवसार आहा, 365 days आहे. So there is a world besides event. Event is 1 day, 3 day, 5 day. But there is a whole 365 days for these special children, speaker sir. कोट्यांनी पयशे मोडले सगळें करपाक. पूण what happens to the remaining 365 days, speaker sir? तांकां कावन्सिलराक गरज आहा, तांकां वखदां गरज आहा, तांकां शिकोवपाक गरज आहा, तांकां हेडपा जाग गरज आहा. कायदे आहाय की every school should have a classroom. But nothing is functioning, speaker sir. ही गरज आहा. इव्हेंट करया. But remaining days of the year, they need this support. मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी मुका 70 मायजू भुरगीं आहाय आसली. हांवें इव्हेंट केले तांकां. हांवें 2 इव्हेंट केले जिखोन येयल्यार मुगे लेवलाचेर 70 भुरग्यांक. मागीर तेजे फाटल्यान कितें स्पीकर सर? तेजे फाटल्यान दे नीड कावन्सिलींग, दे नीड गायडन्स, दे नीड दॅट अटॅचमेंट स्पीकर सर. दे नीड पीपल टू मेक शुअर दॅट द लायफ जर्नी कंटिन्यूज द वे हाव इट इज फॉर अस. हें एक जावपाचें गरजेचें. हेल्था स्पीकर सर, हेल्थाचें बजेट वाडलो आहा, सगळी बजेट वाडलो. मोडपाक कितू जाता तें भोव कमी. फकत 2-3 डिपार्टमेंट आहाय हांव सांगतलो जे कोण खरें मोडटाय आनी जे कॅपिटल एक्सपेन्साचेर घालताय. बट हेल्थाचेर तूं कोलवा यो, सुराले यो स्पीकर सर, भिरांत दिसता जे भाशेन आतां ते स्लॅब मोडोन पडटाय ते भाशेन होय मोडोन पडत म्हूण ऑलरेडी सांगलें हेल्थ मिनिस्टराक. ताबडतोब कोत म्हणटा, ना कोण म्हणना स्पीकर सर. गुड थिंग इज हिंगा ना कोण काय म्हणना, हेल्थ मिनिस्टर रोखडो वय म्हणटा. पूण स्पीकर सर, हेल्थ सेंटर्स आहाय थिंग दोतोर कितले येता, कोण अकाउंटेबिलिटी घेता दोतोरांची. 2-3 हेल्थ सेंटरांक सकाळीं दोतोर 10 येता, तो 12 वयता, थिंग सण काटा केळश वयता, केळश बारती 1 या 2 आसता, समना 1 पाटी या 2 पाटी, नाजाल्यार दोतोर ना. दिसाचो दोतोर ना, 24 hours म्हणटा सोड. सब हेल्थ सेंटर्स जे आहाय म्हाका स्वता तेंचे पयशे घालपाची गरज आहा. हे बजेट साल्वा करून फायदो ना स्पीकर सर. DDSSY बरें, सगळ्यांनी बरोबर सांगलें. DDSSY स्किमाचेर कॅटरॅक्ट ऑपरेशन इन्क्लुडीड ना. आज हांवें मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी कॅटरॅक्ट ऑपरेशन फ्री दवरलां ऑन MLA फंड एंड ऑन MLA CSR. जोरी तरी मुज्यान जोरी तर कॅटरॅक्ट ऑपरेशन फ्री दवरूं जाता जाल्यार DDSY हे स्किमाचे कॅटरॅक्ट ऑपरेशन गोंयकारांक फ्री कित्याक दवरूं जायना स्पीकर सर? This is my demand that we need to make sure that all Goans from all over DDSY स्किमात ते घालाय स्पीकर सर. कॅटरॅक्ट ऑपरेशन फ्री करपा जाय स्पीकर सर. कमिंग टू टुरिजम, म्हाका 35 minutes आहे. Opposition 1 hour 45 minutes was discussed. So 3 oppositions are going to speak. So we are going to get 1.5 hour. 1.5 hour. So I get to speak up to 6 o'clock. 6 o'clock. I started at 40. You started at 5:30. 30 कमेस केलो, 35 बरें. 5:30. Tourism is one of our major component. 3 component सांगल्या, एक सर्विस, एक मॅन्युफॅक्चरिंग आणि एक एग्रीकल्चर. ते सर्विस आनी टुरिजम येता स्पीकर सर. And it contributes one of the big amount and which is helping our GSDP. पूण स्पीकर सर तुवें चोयलें जाल्यार 40% of Goa's economy for the year 2021-2022 was contributed through tourism. पूण आज स्पीकर सर टुरिजमाचेर पयस मोडपा जाय तो इन्फ्रास्ट्रक्चर घालपाक रेडी करपाक तो मोडटा या मोडना, दिस इज अ क्वेश्चन मार्क स्पीकर सर. शॅक पॉलिसी, आज शॅक्सांक आमकां लोकलांक शॅक्स दिवपा जाय. आमी ह्या लोकलांक शॅक्स दिवपा, लोकल शॅक पॉलिसी जी आज हाडलो आहा शॅक ओनरांनी, ती घालपाची गरज आहा. They are the people who are bringing revenue. We need to make sure we get it done the way they want. Beach erosion जायत आसा. बीच इरोजन जालें जाल्यार टुरिस्ट येतले कितें करूं इरोडीड बिचाचेर. कोलवा इरोजन जालो आहा, बाणाल इरोजन जालो आहा, सेर्नाबाती इरोजन जालो आहा, मोबरा इरोजन जालो आहा. कितली फुटफॉल उणी जाली स्पीकर सर हे इरोजना लागून. सो हाव आर वी गोइंग टू हँडल दीस टुरिजम? कोलवा स्पीकर सर आनी वार्का आमकां क्रीक आहा, ओरोस जालें. With the help of WRD minister and WRD, I am trying to put that creek in place. Tourism hub, कोलवा आणि वार्का, ती क्रीक साफूच जायना, ओरस जालें. कित्याक साफ जायना स्पीकर सर?
फायनली करून थोडे करून आम्ही WRT गेलो सपोर्ट घेऊन वी ट्राय टू क्लीन इट अप अँड वी हॅव कम अप विथ अ फायनल डिसिजन जे भाशेन बीच टुरिझम बीचीस जे डेली कचरो काडटाय कित्याक ह्युमन टेंडन्सी आमच्यान सगळे टुरिस्टांक सांगपा जायना सो डेली आमी ती मानाय घालचे आनी आमी ते क्रीक साफ करच्यो पूण ते अजून पास जाल ना स्पीकर सर सो आय एम होपिंग अँड आय एम एक्सपेक्टिंग दीज थिंग्स टू मूव एटलीस्ट इन दीस फायनान्शियल इयर सो दॅट वी कीप आवर टुरिझम प्लेसीस क्लीन. इलेक्ट्रिसिटी म्हाका दिसता वी आर ऑलरेडी शिफ्टिंग टू रिन्युएबल एनर्जी. At the same time, our present infrastructure is so bad. Current असोच आहा आणि मेन थिंग इज MLA फोन पयलो लायट गेल जाल्यार म्हाका सदां दिस इज स्टँडर्ड प्रोसिजर जाल्लो स्पीकर सर. वाय बिकॉज द डिपार्टमेंट चीफ इंजिनियर भरपूर करूं सोदता CA आहा तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट भरपूर पयशे मोडटा. दिस इज वन डिपार्टमेंट स्पीकर सर जो कोण पयशे मोडटा कॅपिटलाचेर. सेकंड डिपार्टमेंट इज WRT जे कोण पयशे मोडटाय कॅपिटलाचेर विच इज व्हेरी गुड. बजेटा प्रमाणे पयशे मोडपा जाय हे कॅपिटलाचेर. बट नेसाय 1, नेसाय 2, नेसाय 3, नेसाय 4 कंडक्टर्स नीड्स टू बी रिप्लेस. हे करना जाल्यार लायट असोच रावतली. काल राती कोडे ओडले म्हणटाय थिंगा गांवांत 3-4 वर लायट ना स्पीकर सर. म्हाका फोनार फोन whole night I get phone calls because the currents are not happening and the reason is why because of bad conductors, bad insulators. Coming down to WRT speaker sir, so much rain but everything goes down to drain speaker sir. Itlu paus patta but all is going to drain. It is required that we build more reservoirs, construct new dams. This was the discussion today. Dams udok ami save korpachi garaz aha. We have to make sure that the water is preserved. That is the main thing. उदक प्रिजर्व कोण नासतना आमकीत कोण एक्सपोर्ट करतले. आमगे एग्रीकल्चर मिनिस्टराक एक्सपोर्टूय करपा जाय उदक. सो आम स्टोर केलें जाल्यार तेका एक्सपोर्ट करपा मेळटलें. सो गरज आहा स्टोर करपाची. तेन्ना तेगे बाबड्या गेले फुलफील जातलें जे तेगे विजन आहा एक्सपोर्ट करपाचें स्पीकर सर. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट वी डू दीस थिंग्स. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग इज नॉट ओनली दाखोवपाक बट इट इज ऑल्सो अ ड्युअल प्रोसेस की धाकटे भुरग्यांक शिकोवपाक हाऊ टू प्रिजर्व वॉटर स्पीकर सर. एग्रीकल्चर स्पीकर सर एग्रीकल्चराचे चोयल जाल्यार बजेट एस्टिमेट वॉज 538 crores and actual what was spent was 429 crores which is 20% less. Agriculture is one of the main component which holds our GSDP आणि तेंच आमगेले स्पेंड सारकें जायना. बजेट उणें आसता आनी खर्चूय सारको जायना. Agriculture has contributed to only 8% of Goa GSDP for 2021-22 but it is a steady growth. During the COVID agriculture stood positive rest सगळे नेगेटिव्ह आले आणि आम्ही एग्रीकल्चरान कांयच करनाय आमी स्पीकर सर. म्हाका एक पाट भिरांत दिसता स्पीकर सर एग्रीकल्चरा बजेट कमी कित्याक केला. कित्याक TCP तेक धमकी दीत काय ओ तेक कितें म्हूण काय की एग्रीकल्चरान कोन्नाका हे सगळे कन्वर्ट करया म्हूण. सो हेंय भिरांत जाता की जे जितले शेत रोयना काय तुमी ते मागीर तुगेले 17(2) आनी 16(b) करून घालया म्हूण. सो तेका आनी जमीन ना. सो हांव सोदतालो एक पेन हाडपाक ग्रीन कलर आनी दिवपाक की तूं पेंट मारीत राव म्हूण तो करेक्शन करता न्हू. सो तुंय करेक्शन कर तेणी येलो केलें तें तूं परत ग्रीन कर म्हूण. सो तेका पेन दिवपाक कित्याक गरज आसा स्पीकर सर की ग्रीन जालोलें. हिंग सगळे आतां पेंट मारीत आहाय पूण ग्रीन जमीन जाय स्पीकर सर नाजाल्यार GSDP वयतली. सिव्हिल सप्लाय स्पीकर सर सिव्हिल सप्लाय स्पीकर सर तांदळाची आनी सांगपाची गरज ना. हांवें तांदूळ हाडले तेन्ना आख्खे मिडियान कवर केलो आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सारको बेजार जालो प्लास्टीक रायस म्हणून म्हूण. पूण सगळें हांव उजी दाखयल्ले. हांव थोडी रायस हाडटलो इतले ते प्लास्टीक तेका उज पेटलो सगळें दाखयलें. किडे आहाय स्पीकर सर. हांव जेन्ना सिव्हिल सप्लाय डायरेक्टरा बरोबर गेलो तेन्ना 2-3 सॅम्पल सारके तडतडीत बासमती टायप सॅम्पल दाखयले. म्हणून हे सॅम्पल म्हाका दाखोवन घेवचो फायदो. जोरी तर तूं येयलो तेंगे गुदवांत त्या गुदवांत तुमी चोयल जाल्यार कोट्टा स्पीकर सर द क्वॉलिटी ऑफ रायस वीच पीपल डोंट लायक टू ईट. PWD स्पीकर सर 2021-22 the budget estimate was 1,209 crore and actually spent was only 559 crore minus 54%. This time the budget estimate is 1030 crore which is 25% above. Can you ensure speaker sir that this time the budget will be spent at least 80%? Last time minus 54% underspent. मुगे रस्ते आय स्पीकर सर सगळे मुगे पेडा रस्ता सारको फुटलो
रस सगळे भितर रस पासूं जालो ना स्पीकर सर. सो म्हाका कांय समना, मिनिस्टर बरो पूण फायली बऱ्यो गेले जाल्यार फायल फायनान्साक ब्लॉक जाले म्हणटा तो. कितेंय जालें जाल्यार आपण सायन मारल्या फायनान्साक ब्लॉक. फायनान्साक कोण ब्लॉक करता? -54% फायनान्स स्पेंड करता PWD. सो म्हाका सदां फायनान्साक कोण आहा तो चोवपाक जाय स्पीकर सर. जे PWD सगळ्यो ब्लॉक जाता फायल्यो, आमगे रस्तो जायनाय. सो मिनिस्टर काय बरो, आपल्यागे सायन मारल्यो ताबडतोब तेणें क्लियर केलें. हे फायनान्स म्हणून ते ब्लॉक जाता स्पीकर सर. रिव्हर्सल because a reversal is a issue which we have to solve combinedly. I have put all my sincere efforts. I have got all the support from the department. We had brought plug-in of the reversals, which already the pilot project was done. We are waiting for their quotations and then to take a decision, speaker sir. But हे करपाची गरज आहा so that we plug all the raw sewage that is coming into the reversal. आणि reversal म्हाका सदां phase by phase परत साफ कितकोन कोतले ते आमी एक प्लॅन करपाची गरज आहा in this remaining session after the monsoon zal mudri. We have to sit down and we have to see how reversal can be brought back to its original state. Fisheries. In fisheries speaker sir कांयच change जालो ना, फकत डायरेक्टर चेंज जाला. हे सगळे सेम फिशरीज. सो फिशरीजां स्पीकर सर कोल्ड स्टोरेज जायो, हे सगळे स्पीकर सर म्हाका सदां कितलीं वर्सां जालीं. फिशरीज डिपार्टमेंट आहा कोलवा, थिंग आयस फॅक्टरी बांदपा जाता, थिंग कोल्ड स्टोरेज घालपा जाता, सगळ्या फॅसिलिटी अवेलेबल करपा जाता. फिशरीजागे बाणाल देखून बाट आहा, थिंग आमी एक प्रपोजल दिल्लो की बाणालकारांक एक व्हडले रॅम्प घालपाक, तेंगे बोटी हाडपाक भितर शेड करपाक, थिंग आयस फॅक्टरी घालपा जाता. पूण हें कांयच जायना स्पीकर सर. एवरीथींग इज वय कोल्ड स्टोरेज करपा जाता, हें करपा जाता. बट द प्रॉब्लम्स आर द सेम, कांयच सॉल्व जायना स्पीकर सर. नुस्त्यार एक आमगेलो प्रॉब्लम सदांच जाल्लो. फिशिंगा जरी तरी कॅपिटल आवटले जो पयशे फिशिंगाक घालता आनी तुका रेव्हेन्यू रेसीट जनरेट करपा जाय थ्रू फिशींग, जाल्यार हो नुस्त्यार जो आहा आमी ताका म्हणटा एक ब्रेक वॉटर एसो. सो तो ब्रेक वॉटर बांदपाची गरज आहा स्पीकर सर. आनी दीस हॅज टू बी डन in the next financial year by getting all the approvals in place. Speaker sir, fisheries and कॅनो जरी तरी लासलो जाल्यार 20,000 30,000 मेळटाय. पूण ते 20,000 30,000 मेळपाक इतल्यो पार्ट्सोय मारपा पडटाय स्पीकर सर. हो स्ट्रीमलायन करपाची गरज आहा. हांगे मिंगेल आनी काश्यांत म्हणटालो वाडेचे कॅनो लासलोलो, 2-3 कॅनो लासले बाणाल्यान. तेंक फॉलो अप कोण म्हाका ते तोकले, तेंक ते पयशेय मेळनाय स्पीकर सर. कांयच गॅरंटी ना. हो स्ट्रीमलायन करपाक गरज आहा स्पीकर सर. एक सिंगल विंडो क्लियरन्स करपाची गरज आहा फॉर फिशरीज स्पीकर सर. आतां होमा येता, होमा येयले म्हणटकीर म्हाका कितें उगडास येता, हॅलो CM, हो म्हाका उगडास येता. कित्याक आतां CM फोनाचेर उलयता, हॅलो CM, सगल्या मडके घेताय, सगल्या काजिनो चलताय. ओय हांव फाल्यां डिपार्टमेंटान सगळ्यांक धाडटा, हाल सगळ्या बंद करता. हो CMागे आन्सर, हो स्पियनामागे आन्सर टीव्हीचे. हॅलो CM म्हणटा, ओय हाल बंद करता म्हणटा. खूंय बंद जाला स्पीकर सर. मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी चलता. आतां येसान असेंब्ली, आज मुगे क्वेश्चन स्टार क्वेश्चन पुलिसेगे गोडे घेतो म्हूण आज सगळे बंद आहा स्पीकर सर. One moment. यू गिव मी 5 minutes. सो हें जेन्ना सगळे पुलीस चोयताय की CM सांगता हालसो बंद, पूण हालसो कांय बंद जायना. मागीर जे रस्त्याचे जे ट्रेडर आहाय ते म्हणटाय सोपो हारी करपा जावो, कोणा हारी करपाचो, सोपो पंचायती हारी करपाचो या पुलिस हारी करपाचो. सो दीस इज वॉट इज हॅपनिंग स्पीकर सर. एश्युरन्सीस ज्यो आहाय, नंबर 1 जी एश्युरन्स दिता ती एश्युरन्स फुलफिलूच जायना. सो म्हाका एक पाट चिंतपा येता, येता सोणा स्टेटमेंट कित्याक मारलो की देर इज अ नंबर 2. सो 2 नंबर 1 आहाय काय, तो 1 नंबर 1 आहा तो बिस्तो आहा आनी दुसरो आहा तो कंट्रोल करता. सो म्हाका दिसता हेंच तें, कित्याक ताका फकत हालो करपाक दवरलो आनी एश्युरन्स दिवपाक. सो दीस इज द प्रॉब्लम स्पीकर सर. टुरिस्ट आर बींग हॅरस्ड. म्हाका दिसता ऑलरेडी आमगे कलीग बाय दिलायलान देखून तेंच सांगलां आनी 2 जाणांनी कोण सांगलेलें. सो दीस इज ऑल गोवा इश्यू. सो जेन्ना टुरिस्ट आर बींग हॅरस्ड बाय द कॉप्स, वाय आर वी नॉट स्ट्रीमलायनींग? बिकॉज टुडे दॅट इज वन ऑफ द रेव्हेन्यू जनरेशन्स. तेंक बाबड्याक लायले की कामाक उंकी पयशे येवपाकूच जाय. आनी रेव्हेन्यू जनरेशन जालो तालाव मारपाक, आनी थिंग तालाव मारपाक जीपे चलता. कोलवा जीपे चलोल म्हूण कंप्लेन जाल म्हणटरी सांतोरायन म्हणटा तेणी कंप्लेन केली. सांतून कंप्लेन केली म्हूण मागीर ताका काडलो, नाजाल्यार ताका काडपा न्हू. सो हें स्पीकर सर हांव म्हणटा जीपे केले ताका दवरपा न्हू. हाव दीस जीपे स्टार्टेड
तें चोवपा जाय. रूट कॉज फायंड आवट करपाची गरज आहा आनी इन्व्हेस्टिगेशन करपाची गरज आसा स्पीकर सर. एकल्याक काळ म्हूण कांय जायना, थिंगा आनी जायट जाणा हें दुसरी जीपे घेवन. सो तो मोड चोवपा जाय स्पीकर सर. सिनियर सिटीजन्स नीड प्रोटेक्शन स्पीकर सर. सगळे सिस्टम आहा पूण फॉलो जायना. प्रत्येक सिनियर सिटीजनागे घरा कडेन वचोन तांकां विजीट करपाचो एक प्रोसेस आसला. कितलीं वर्सां जालीं, बट इट इज नॉट बींग प्रॅक्टिस्ड ऑल ओवर. दे आर फिलींग सो अनसिक्युअर. भिरांत दिसता. आजकाल भुरगे आपले गेले भायर गेले आनी खंय तारवार गेले, ते माय पाय आसता सिनियर सिटीजन जोडलोली. दे डोंट वॉन्ट एनीथींग. दे जस्ट वॉन्ट वन फोन नंबर एश्योरन्स की somebody is there. If something is happening, I've got the police phone number, they will come for assistance. So this needs to be done. Seafarers pension तारवटी हांव स्पीकर सर. एकूच तारवटी आख्या असेंब्लीन आनी आख्या गोंयांतूय एकूच, इंडियेकूय एकूच तारवटी जो असेंब्ली पावला. पूण हांव एश्योरन्स मागता, तोंडार एश्योरन्स दिता, पूण 3-4 सेशन जालीं एश्योरन्स घेवन घेवन एश्योरन्सूच ना तारवट्यांक पेन्शन परमनंट करपाक. सोल्युशन सांगलें कंप्युटराचें कितकोन करपाचें, जेला तो प्रोग्राम आहा तो कितकोन करपाचो तो सांगलो. एश्योरन्स दिवन दिवन म्हाका सुद्दां कांयच ना. एश्योरन्स कमिटी वचून म्हजे हाटल्या ना चेअरमॅन. दीस रात तो तारवट्यांगे सगळे एक आसता. 22 तारखे तो आसलो. गेले त्या म्हयन्या सीफेरर्स डेयाचेर तो तारवट्यां बरा बसना एश्योरन्स कमिटी चेअरमॅन. पूण मिटींग घेयना की तारवट्यांगे परमनंट करपाक. असली गोत जाता स्पीकर सर. बसताय सगळे तारवट्यां बरा, भोंवताय, रिबीन कातताय, पूण एश्योरन्स कमिटी ओरोस जाले तारवट्यां पासत एश्योरन्स घेवपाक आनी वचोन सीएमाक वचोन ती एश्योरन्स घेवपाक हेंको जायना स्पीकर सर. सो ही परिस्थिती जाल्लो आहा. ताका लागून हांवें कित्याक म्हणलां स्टार्टिंगाकूच की हांसपाचे दांत सेपरेट आनी हावपाचे दांत सेपरेट. तशें येता हें सगळें. दीस बजट इज ओन्ली लायक दॅट. यंगस्टर्स जायत्यो केस जायता. भुरगीं हांगा थिंगा बसता आनी ड्रग्स घेता आनी ड्रग्स आनी घेता आनी नवे भाशेन वचतलो आमकां तेका खबर ना स्पीकर सर. सो भुरगीं बसता. वुमन सेफ्टी इश्यू जालो जेन्ना अशें करून भुरगीं बसता, कोण कोणूय आसता स्पीकर सर. सो वुमन सेफ्टी इश्यू जालो. सो जरी तरी हे वुमन सेफ्टी इश्यू सॉल्व करता जाल्यार स्पीकर सर गोवा हॅज टू बी अंडर CCTV कॅमेराज. ऑल आवर रोड्स हॅव टू बी अंडर सर्वेलन्स. वी हॅव टू मेक इट हॅपन स्पीकर सर. वी गॉट सच गूड पीपल हियर जे सगळे येसूच म्हणटा, अंडरस्पेंड करता पयशे सगळे. पयशे अंडरस्पेंड करता जाल्यार CCTV कॅमेरा घालपाक म्हाका सदां सगळ्यांक दिवपा जाय. सगळे 40 आमदारांक CCTV कॅमेरा आपल्यागे रोड पंचायत वायज घालपाचो हें जावपा जाय स्पीकर सर. दीस हॅज टू बी डन अँड दीस वील हेल्प फॉर एवरी वन सेफ्टी स्पीकर सर. लास्ट एअरपोर्ट स्पीकर सर. आमकां सावथाक जो दाबोली एअरपोर्ट आहा तेजी एश्योरन्स हांव उडयले. तेजी रेव्हेन्यू जनरेट जाता एज वेल एज पीपल आर डिपेंडंट ऑन दॅट एअरपोर्ट. प्लस टॅक्सी ड्रायव्हर्सांगे तेजे जायतो बेज आहा फॉर पिकअप अँड ड्रॉप. सो हो एअरपोर्ट दवरचो स्पीकर सर. वी आर गोइंग टू सफर अ लॉट इफ थिंग्स आर गोइंग टू मूव फ्रॉम दिस एअरपोर्ट. सो फायनली आय वूड लायक टू एंड अप माय बजट discussions on this note, Speaker Sir.